स्वामी गाणगापुरांत आशिल्ले तेन्ना तांगेली प्रसिद्धी ओट्टो कडेन जाता. ताणें अगदी अवतार पुरुष म्हूण तांगेले मस्त लोक भक्ती करतात. अशी उरका जाल्यार एक दीस हिप्परी गेम मडगांवच्यान एकलो ब्राह्मण थंय येता आनी आपल्या घरान मंगल कार्य आसा तुमी येवका थंय म्हूण तांकां आपणान व्हरता. आनी थंय तांकां व्हड एक समारंभ असो करून तांगेलो पाद पुजन करून गांव जेवण घालता. ते गांवांत एकलो नरकेसरी म्हणून ब्राह्मण आशिल्लो. तो ईश्वराल मस्त भक्त. ते गांवांत कल्लेश्वर म्हणले एक ईश्वराल देवस्थान बी उरता. तो नरकेसरी एक मनान ते ईश्वराली पूज करता आशिल्लो आनी सदां ते देवाची 5 पद बरोवन देवाक अर्पण करता आशिल्लो. ते गांवांत सुमार लोक येवन ताका सांगताच, पळय हांकां नरसिंह सरस्वती स्वाम्याक पद काव्य म्हळ्यार मस्त प्रिती. तूं ते स्वाम्याचेर पद करूंक न्हू तांकां अर्पण कर, ताज्यान तांणी मस्त खुशी जाताची. हो एक तुका सुयोग आयला, हाजो लाभ घे म्हूण तांणी ताका सांगताच. तेन्ना तो म्हणटा हांव तेवटें करना बा, आनीक म्हगेली जीब हांव कल्लेश्वराकाची अर्पण केल्लें आसा. हांव तागेली स्तुती सोडून आनी कोणालेची स्तुती करना, मनशाल तर केन्नाच करना. हांव म्हगेलो कल्लेश्वरूच म्हाका म्हगेलें आराध्य दैव म्हूण सांगता. त्या कोटलो मस्त समजून सांगता. तशें म्हणनाका आनी बी त्रिमुर्ती अवतारू, तूं हांकां खूश कर, तुका एक अनायास येवन एक हे भाग्य मेळिल्लें आसा तेन्ना आमगेल्या गांव आयल्याची म्हूण सांगता. तरी हो ना म्हूण घे न्हू ईश्वर देवस्थाना वचून कल्लेश्वरालें आराधन करचें बसता. थंय ताणें पूज सूर करचे कची त्याला तोंडांतल्यान कसले शब्द येना, उलटा ताका न्हीद येवंक न्हू तो थंय न्हिदोंक पडटा. ते न्हिदल तेन्ना ताका एक सपन पडटा. ते कल्लेश्वराले लिंग आशिल्ले कडेन नरसिंह सरस्वती स्वामी बशिल्ल्यावर ताका दिसता. आनीक आपण तांगेली पूज करता आसा, तांगेचेर स्तोत्र करता आसा अशें ताका भास येता. आनी ताका स्वाम्यान मनशांचेर भक्ती नाशिल्ली, तूं आतां आमगेले कसले पूज करता आसा रे म्हूण विचारल्यावर जाता. तेन्ना तो एकदम जाग येता ताका आनी तो थंयच्यान उठां घेवन सिदाची स्वाम्यान आशिल्ले कडेन वता आनी तांकां पांय पडटा, साश्टांग नमस्कार घालता. गुरुदेवा, हांव अगदीच बुद्धी नाशिल्लो, तुमी कोण म्हूण म्हाका कळनाशी गेले, म्हगेचेर अनुग्रह कराची. तुमीची कल्लेश्वरू म्हूण म्हाका कळ्ळ्या, हांव तुमकां शरण आयला. म्हाकशी मस्त ऋषी लोक वर्षानुवर्ष तुगेलें दर्शन जेवका म्हूण तपश्चर्या करता आशिल्ले खंय, जाल्यार बी तुमी तांकां दर्शन दिनाशिल्ले. हांव कांय कश्ट करनाशी म्हाका तुमी दर्शन दिलें म्हूण सांगता. तेन्ना स्वामी म्हणटाची, सदां आमगेली निंद करता आशिल्लें रे तूं, आज खंयचे म्हणे भक्ती आयली बाबा तुमकां म्हगेचेरी आनी हांगा आयला तूं म्हूण विचारता. तेन्ना तो नरकेसरी म्हणटा, हांव इतले दिवस कल्लेश्वराले पूज केल्ले पुण्य म्हाका आज मेळ्ळें. हांव आज कल्लेश्वराले लिंगा जागेर तुमकां पळयलें आनी आतां साक्षात तुमकां पळयता आसा. हांव तुमगेले दर्शनान म्हगेलें मन आनी अंतकरण पवित्र जालें. म्हाका तुमगे शिश्य वर्गांत घ्यायची म्हणून तो प्रार्थना करता. आनी तांकां षोडशोपचार पूज करून मस्त स्तोत्र करता तांगेले. ते आयकून स्वाम्याक मस्त खुशी येता. ताका ताणें वस्त्र बिस्त्र दिताचे. अरे ब्राह्मणा, तूं म्हगेलो अगदी भक्त म्हणटात आनी म्हगे पसून कल्लेश्वरूच व्हडू, आमी सदांची तागेल्यान तूं आसाची, तूं सदांची तागेली पूज कर म्हणटात. तेन्ना तो नरकेसरी म्हणटा, साक्षात तुमी हांगा उरका जाल्यार हांव कल्लेश्वराली पूज कसलें करचें. म्हाका तागेले जाग्यार तुमी दिसता आसाची, तुमी म्हगे कल्लेश्वरू, हांव तुमगेले पांय सोणा, म्हाका तुमगे शिश्य करून घेवयाची म्हूण तो तांकां साश्टांग नमस्कार घालता. आनी गाणगापुरा तांगे बरशी येवन मस्त तितले स्वाम्याचेर तो पद बरयता आनी तांगेली सेवा करता, थंय उरता. अशी गुरू हो देवूची जगारी गुरू इतलो व्हड कोणी नाची. आनी कोण अनन्य भावान देवाले आराधन करता की तांकां गुरू स्वताहून दर्शन दिवन तांगेचेर अनुग्रह करता म्हणचे हे एक साक्षी.